दिव्यवाणी वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. बेतानियांत मार्ता, मरी आनी लाजराचें कुटुंब वस्ती करतलें. हें कुटुंब जेजूक मोगाचें आसलें. जेजू थंयसर तवळ तवळ वेतलो म्हणलें सुवार्तेंत आमी वाचता. एक फावटी जेजू ह्या कुटुंबाक भेट दिता आसतना मार्तान व्हड जेवण केलें, पूण ताची भयण मरी जेजूच्या पांयां मोळ्ळी, जेजूचें शिकोवण आयकोंक बसली. हें मार्ताक बरें दिसलें ना. देखून ती जेजू लागीं आयली आनी आपले भयणी विशीं जेजू लागीं उलयली. पूण जेजून मरयेन बरो वांटो विसला म्हणून सांगता आसतना मार्ता तिके थंड जाली. लाजरस मरून पावल्लो, पूण जेजू थंयसर नासतलो. मार्तान आनी मरयेन लाजराच्या मरणा विशीं जेजू खबर दिली तरी जेजू पावलो ना. 4 दिसां उपरांत जेजू बेतानियाक पावलो आनी मार्ता तशेंच मरयेच्या घराक भेटेक आयलो. तवळू लाजराक निके पोवन 4 दीस जाल्ले. तरी जेजू लाजराच्या फोंडा लागीं गेलो आनी लाजराक ताणें जिवंत केलो. आनी अशें आपूण पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हणून ताणें परगटलें. ही 2 गणितां विणू न्हू. तशेंच हेर थोडे इशारे मतीन धरून बेतानियाच्या मार्ताचें हें ल्हान पिंतूर आमी सादर करता. श्रीमती नेल्विटा नोरोन्ना जेप्पू हिणें बेतानियाच्या मार्ताचो पात्र केला. दिव्यवाणीच्या श्री विनोद गंगोळ्ळी आनी श्री अविनाश फर्नांडिसान भोव अपुरबायेन हें पिंतूर सादर केलां. तांकां म्हजें अभिनंदन पाठयतां. तशेंच ह्या कार्यक्रमा मुखांत्र सुवार्ता आमकां नव्यान तशेंच जिवाळ रितीन समजोवंक हें कार्य सादर जातलें, हें कार्य उपकारा पडटलें म्हणून बरवसतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. येया पळया आतां बेतानियाची मार्ता. म्हजें नांव मार्ता. हांव बेतानियांत म्हजे भयणी मोरये आनी म्हज्या बाबा लाजरा संगीची येतां. मोरी म्हज्याकी 2 वर्सांक ल्हान. म्हजे विशीं सांगचें तर साहित्य आसा. हांव सदांवत सबार राटावळींनी मेतेर आसतां. पूण म्हजी भयण मोरी वाऱ्यार रावळेरां बांदून आसता. सदांवत ताणें उलोवचें उणें. सैनबान आळशी म्हणयेत, जाल्यारी ताचें मन बरें. आमचें घर जेरुसलेमांतावन 2 मैलां भितर आसा. देखून जेरुसलेमाक वेचे आनी थंयतावन येवचे यात्रीक आमगेर रावतात. आमचें घर रावळेर न्हय तरी नितळ आनी रावच्याक बरें आसा म्हणयेत. सैऱ्यांक म्हूण एक सडीत कूड आसा. तशें जाल्ल्यान कोणीय यात्रिकांक आमी तें दिता. आमी एका काळार इजिप्तांत गुलाम जावन आसरो नासतना आसल्ल्या. तवळू देवान आमची दया केली. आज तीच दया आमी हेरांक दाखोवंक जाय म्हूण आमचो धर्म शिकयता. तें पाळोवंक आमी प्रयत्न करचे. आमगेर तरावळ यात्रीक येतात आनी रावतात. तांचे लागीं उलोवंक आनी तांच्यो काणयो आयकूंक म्हाका संतोष. तांकां जेवंक रांदचें हांवेंच. तशें आसता म्हाका रांदचें म्हळ्यार बारीच खुशी. आयले वार नजरेताचो तरणाटो मेस्त्री जेजू जेरुसलेमाक वेताना आमगेर रावंक येता. ताका आमी म्हळ्यार चड मोग
आनी आमकांय तो म्हळ्यार धादोसकाय. एका उतरान सांगचें तर तो आमच्या कुटुंबाचो इश्ट म्हूण येत. तो जायते पावटी ताच्या 12 शिसां आनी हेर थोड्या संगी आमगेर येता, जेवता आनी रावता. ताच्या 12 शिसांकी आमच्या शेजारा रावोंक आमी विलेवारी केल्या. आमची शेजारची त्या मट्टाक बरी म्हूण येत. तरी ताणी सर्वांनी जेवचे आमगेरच. जेजू आमचे लागीं आनी आमी ताचे लागीं उलोवन आसता वेळ पसार जाल्लो कळना. ताची उतरां आयकतना वरां धांवल्यारी कळना म्हूण येत. म्हज्या भयणीक मोरयेक जेजूक आयकूनचें म्हळ्यार बारी. तिका जेवंकी नाका. देखून एक पावटी म्हाका तिचो विशेष राग आयिल्लो. त्या दीस जेजूक एक रुचीक जेवण रांदूंक हांवें आलोचन केली. मोरयेनी जायत म्हळें. बाजाराक वचूंक लाजरासा जाल्ल्यान चड त्रास जावचे नात म्हणून हांवें चिंतलें. हांवें रांदूंक सुरू केलें. पळयतना उंडे नात, लिंबे नात आनीक सबार हेर वस्तू नात. लाजरासा न्हय. तो धांवलो आनी सांगिल्लें सगळें हाडून आयलो. पाप बावडो. मोरयेनी आदार दिलो. तिका रांदचें म्हळ्यार विशेष कांय आतूर आयना. 1-2 निस्तीं केल्यार पुरो म्हणून तिचें चिंता. पूण हांव बेतानियाची फामाद रांदपीण. म्हाका 1-2 तरांच्या रांदपांनी समाधान ना. वेगीं जाव म्हूण हांव धडपडतना मोरिना. ती तिचे इतल्याक बसून चिंताली. म्हाका चिक्के आदार दिवंक जायना हे तुका. वरां 12 जालीं आनी थोड्याच वेळान जेजू आनी ताचे शीस येतले. म्हाका आदार दी म्हणून हांवें परतलें. तिणें गुमानच करूंक ना. तितल्यार जेजू आयलोच. हांव आनी लाजर भायर भितर वचून जेवणाचे मेज, साहेत आनी वस्तू तयार करच्यार पडल्या. पूण मोरयेची गजालच विंगड. ती कांय गंत नातले परी जेजूच्या पांया मळी बसून ताचें आयकतली. म्हाका राग तकलेर चडलो. सीदा गेली आनी जेजू लागीं फिर्याद मांडली. पळय, म्हजी भयण म्हाका आदार दिना. तिचे कडेन म्हाका कांय तोडी कुमो करूंक सांग अशें हांवें सांगूनच सोडलें. एक पावटीक म्हाका समाधान जालें. पूण जेजून कितें म्हळें जाणात? मार्ता, तूं सबार संगती विशांत कंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचो एक मात्र बरो वांटो मोरयेन विंचून काडला. तें आयकून हांव उरल्यांगी. न्हय, रांदूंक जाय हांवेंच, उपरांत आयकचें हांवेंच. आयिल्लो राग भितरच दवरलो. हिका शिकयता बोध म्हणून मोतींच चिंतलें. जेवण जातच मोरयेक सांगलें, आतां हांव जेजूची शिकवण आयकता. तूं कुतनांत जेवणाची आयदनां नितळ कर. आतां हांव बरो वांटो विंचून काडटा म्हणून हांवें सांगून सोडलेंच. आतां कितें करतली? सीदा गेली कुजनाक. आतां म्हजो भाव लाजर आसा पळया, ताची काणी सांगता. तो एक पावटी पिडेस्त जालो. इल्लोसो ताप म्हणून आमी सडीत गण्णे केलें ना. पूण 4 दीस जाल्यार ताचो ताप सुटलो ना. ताणें जेवचें रावयलें. तो कांपूंक सुरू जालो आनी सेरबेर जालो. हांव आनी मोरी दीस रात ताचे संगी रावल्या. आमी आकांतल्या. जेजूकी लाजराच्या पिडे विशीं खबर धाडली. आमी भियेल्या. जेजू आयिल्लो तर तो ताका गूण करतो. पूण तो आयलोच ना. जेजूक खबर मेळ्ळ्या वा ना म्हणून आमी दुबावल्या. पूण खबर काडटना तो लाजराच्या पिडे विशीं जाणा पूण स्पश्ट जालें. ताका खबर धाडूंक आमच्याच शेजारच्या जुदाक आमी धाडिल्लो. तो खुद्द जेजूक जॉर्दन न्हंय तडीर भेटून लोकय.
जेजू येवंक नातल्ले पळोवन आमचो आकांत सडलो. तरी तो ताच्या इश्टाक भेट दिवंक येतलो म्हूण आमकां बरवसो आसलो. 2 दीस पशार जाले. लाजराची पिडा सटली आनी तो अंतरलो. ताका आमी तेच सांजेर एका फोंडान दवरलो आनी ताचेर मोठ शिळा लोळयली. त्या दिसांनी जायत्या आमच्या शेजाऱ्यांनी आमकां बुजयले, सगात दिलो आनी समजायले. जेजू आयलोच ना. उपरांत हर एक दीस आमकां वरस तशें भोगले. 4 दीस संपल्या उपरांत जेजू आयलो म्हणून आमकां खबर मेळ्ळी. जेजून आतां येवचें आमकां बरें दिसलें ना. देखूनच मोरी ताका मेळूंक गेली ना. पूण हांव म्हजें दूख तणवूंक जायनासतना ताका मेळूंक धांवली. सौम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो म्हणून रडली. पूण जेजून म्हाका बुजयले आनी तुजो भाव जिवंत तुटतलो म्हणलो. निमाण्या दिसा तो पुनर्जीवनपणा वेळार तो जिवंत उरतलो म्हळें हांवें. पूण ताणें म्हणली उतरां दुसरींच. हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरासो ना. हें तूं सतमानताय अशें ताणें म्हाका सवाल केलें. हांवें जाप दिली, वय सौम्या, हांव सतमानतां. पूण मोरी जेजूचेर इतली रागार जाल्ली की ती जेजूक मेळोंक आयलीच ना. देखून हांव सुगारा गेली आनी मेस्त्री आयला तुका आपयता पळय. तितल्यार ती सट्ट करून उठोवन ताका मेळोंक धांवली आनी जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयतच ताच्या पांयाक पडोन, सौम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो म्हणाली. तिची उतरां आयकून सगळीं रडली. जेजूय रडलो. उपरांत ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हणून सवाल करी लागलो. आमच्या अभिमानींनी ताका लाजराचो फोंड आसा थंय आपोवन व्हेलो. फोंडा लागीं पावतच ती शिळा पेल्यान काडा म्हळें ताणें. ते ताळा हांवें, सौम्या, तो मरोन 4 दीस जाले. येदोळूच गाण पडल्या आसतली म्हळें. पूण ताणें ताची दिश्ट म्हजेशी कोंचोवन, मार्ता, तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हळें. आनी तितल्यार फोंडाची शिळा काडली. जेजून ताचे दोळे वयर उबारन, बापा, तूं म्हाका आयकताय म्हूण मागणें केलें आनी शेकी, लाजरा, भायर ये म्हणून बोब मारली. आनी आमचो भाव लाजराक भायर आयलो. ताका सोडया, तो वचू म्हणालो तो. तितल्यार लोकान लाजराच्या हातापायांक रेवडायले आनी ताच्या मुखामळाक गुटलायले वस्तूर सोडयले. आमच्या बाबाक जिवंतपणान जाल्लो संतोष तो वर्मोवंक हांव शकना. उपरांत जेजू आमगेर आयलो आनी आमगेरच रावलो. आमचो संतोष दोट्टो जालो. आमी लाजराच्या मनाक फेस्त केलें आनी जेजूचो उपकार बावडलो. पूण तो आमी देवाकर गादिव्या आनी ताची महिमा गावया म्हणालो. दुसऱ्या दिसा सकाळीच जेजू गेलो.
पूण गेल्लो तो परत आयलोच ना. लाजराचे जिवनपण ताच्या मरणाक वाट जाली. लाजराच्या जिवनपणा वरवीं सबार सुदैव जेजूचेर पात येयल्ले. देखूनच ते फारिसेव आनी प्रधान याजकांनी ताका लागाड काडूंक फितुरी केली आनी थोड्याच दिसांनी ताका कुडसायलो. आमकां आमचो भाव मेळ्ळो, पूण आमी जेजूक होगडायलो. लाजरा लागीं उपरांत आमी विचारलें, तुका कितें जाल्लें? आनी तो म्हणालो, हांव नेना. म्हाका लाजरा भायर ये म्हणलें आयकलें. आनी तो जेजूचो ताळो म्हणून म्हाका समजलें आनी हांव भायर आयलो. पळयतना म्हजे हात पांय वस्तुरांनी रेवडायल्ले पळोवन म्हाका कितें जालां म्हणून हांव घाबरलो. हांव कांय सपनेल्लो म्हूण चिंतलें. ही म्हजी काणी आनी जिणी. बरें आतां तुमची काणी सांगा, हांव आयकतां.